काल सांजवेळार 3 तारखेक सांच्या 7:15च्या सुमाराक कोन्या प्रियोळ हांगा जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात अनुराधा दत्तात्रय पाद्ये हे 62 वर्सां पिरायेचे बायलेक आगताक मरण आयले। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण अनुराधा पाद्ये ही आपलो चलो योगेश दत्तात्रय पाद्ये हाच्या सयत माड्डोळच्यान फोंडेच्या दिकेन वताली। तेच दिकेन त्यांच्या फाटल्यान एक आयशर पिकअप येताली जो भगवान विठ्ठल भोसले रावपी खांडेपारा पिराय 38 वर्सां हो चलयतालो। कोन्या प्रियोळ हांगा पावल्या उपरांत थंय ते वेगळ्या स्कुटरीक ओवरटेक करपाच्या नादांत पिकअपीचो धपको त्या स्कुटरीक बसलो आनी ती अनुराधा पाद्ये जी आसा ती ट्रकाच्या चाका पोंदा आयली। गंभीर जखमी जाल्ल्यान तिका बेगोबेग फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत व्हेली, म्हटल्यार थंयच्या दोतोरांनी तिका मरण आयिल्ल्याचें घोशीत केलें। योगेश पाद्ये हो तिचो चलो हो सामको सिरियसली इंजर्ड आसा, ताचेर उपचार सुरू आसा। घडणुकेची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत म्हाड्डोळ पुलिसांनी घडणुकेचो पंचनामो केलो, तशेंच जी येरादारी कोंडी जाल्ली ती सुरळीत केली। निरीक्षक योगेश सावंत हांच्या फुडारपणा खाला म्हाड्डोळ पुलीस ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात। गोमंतक टीव्ही खातीर म्हाड्डोळच्यान शेखर नायक।